नमस्कार मित्रांनो, आज आमच्या बरोबर एक अशी व्यक्ती हा ज्यांचो आज 65वा वाढदिवस 65th बर्थडे। ही व्यक्ती अशी हा जेणी मांद्रे न्हू तर पेडण्याच्या शैक्षणिक, इकॉनॉमिक आणि फायनान्शियल आणि पॉलिटिकल ह्या सगळ्या क्षेत्रांचो जो बदल जाला तितून ह्या व्यक्तीचो बरो मोठो हातभार आसा। कितलीशींच वर्सां ह्या वाठारांत पेडण्या म्हालांत आणि मांद्र्या खास करून मांद्र्या मतदारसंघात त्यांचो वावर आसा। त्यांची कारकीर्द इतली व्हडली आसा की आयचो हो आमचो भाग सुद्दां आसा तो एका भागान सोंपपाचें न्हू, म्हणजे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आणि अशें चालूच दवरचें पडटलें। पण आयच्या एकाच भागान हांव प्रयत्न करता की तेंची आयुश्यान जे आयज पर्यंत तेंच्यांनी जे प्रवास केला, आयज 65व्या बर्थडे कडेन ते आयज वाटचाल केल्या, तो ह्या इतलेशे हितून हाडपाचो हांव प्रयत्न करता। मित्रांनो, आमच्या बरोबर गोंय राज्याचे आदले माजी मुख्यमंत्री आणि हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेचे सर्वेसर्वा बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर। सर, सगळ्यात पयलीं तुमकां वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। मी उदय गवंडी, पालये सरपंच, गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तसेच पुढच्या राजकीय कारकिर्दीक तांकां लाख शुभेच्छा। माझे नाव दिव्या दिलीप वांयगणकर। हांव हरमल पंचायतीचे पंच मेंबर आसा। गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि दूरदृष्टी असणारे नेते माननीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर यांना वाढदिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा। भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख नेता तसेच आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे खरे विकास पुरुष आमचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर यांका वाढदिवसाच्या निमित्तान हांव निलेश कांदोलकर तुयेस पंचायतीचो पंच सदस्य यांका लाख शुभेच्छा दिता मनापासून आणि काळजांतल्यान तांकां ह्यो शुभेच्छा। हेच्या फुडेंय तेंच्या आयुश्यान सदांच सूख शांती ऐश्वर्य तशेंच तांकां येता ते काळान मांद्रे मतदारसंघान बरें काम करपाक, बरो विकास करपाक परत तेंच्या हातीक बळ येवपाचो अशें देवा कडची प्रार्थना करता। मी तुये गांवचो पंच मेंबर आनंद साळगांवकर, तसेच पंचायतीच्या वतीन तुयेच्या आम्ही सरांच्या पार्सेकर सर जे माजी मुख्यमंत्री आसले तांकां वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि तेंचे येणारे फुडले काळ तांकां बरे तेंचे आरोग्यान आणि त्यांच्या राजकारणान तांकां बरें यश येवपाचें अशी देवा कडेन इच्छा प्राप्त करता। महेश बाबी कांबळी, माजी सरपंच पारसे, गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री माननीय श्री लक्ष्मीकांत यशवंत पार्सेकर सर यांना माझ्या कुटुंबियाकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हांव शशिकला संतोष दामाजी, आगरवाडा चोपड्या पंचायतीच्या माजी सरपंच। हांव माननीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर यांका माझ्या और माझ्या कुटुंबातर्फे वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि परत एकदा फुडल्या येणाऱ्या काळात सरांक माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। विलासिनी सत्यवान नायक, माजी डेप्युटी सरपंच तुये पंचायत। गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर सर हांकां वाढदिवसाचे शुभेच्छा। हो पक्ष ज्या सरांनी हो पक्ष घडयलो सबंद पेडणे तालुक्यान म्हणा मांद्रे मतदारसंघान तसोच गोंय राज्यभर ते 2 फावटी अध्यक्ष रावले, जनरल सेक्रेटरी रावले। तेंच्यांनी हो पक्ष ग्रास रुटा वयल्यान इतलो व्हडलो करून सगळ्या भर ताका फुलयलो, फळयलो आणि इतलो मोठो केलो। अशा ह्या राजकीय नेत्याक माझे लाख शुभेच्छा। मनीषा मुकुंद ठाकूर, साईप्रसाद सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अध्यक्षा। आमचे माननीय पार्सेकर सर माजी मुख्यमंत्री असले ते आता त्यांचं वाढदिवसाच्या हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता। तेंच्यांनी खूब कामां फुडें प्रोजेक्ट जे केल्लेले आसात, खूब हे केल्लेले आसात, तेंची कामां ही जावपाची फुडें तांकां आतां येणाऱ्या राजकीय कारकिर्दीत तांकां यश येवचें हें हांव देवा कडेन मागता आणि उरलेली सगळीं कामां करपाची। हांव जयंत केरकर, माजी सरपंच केरी तेरेखोल। पहिल्यांदा 2012 सालात सर आरोग्यमंत्री झाले, पार्सेकर सर आरोग्यमंत्री झाले आणि नंतर मुख्यमंत्री झाले। मुख्यमंत्री झाल्या उपरांत
दूरदृष्टी ठेवून सरां जे पेडणे तालुक्यासाठी आणि मांद्रे मतदारसंघासाठी जे मोठे मोठे प्रकल्प हाडले अशा ह्या दूरदृष्टी नेत्यांक आज त्यांच्या वाढदिवसा हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतोय आणि त्यांची पुढची राजकीय वाटचाल यशस्वी जावची अशी मी इच्छा व्यक्त करतोय. धन्यवाद. म्हजें नांव सुधीर नायक, हरमल ग्रामपंचायतीचो म्हाजो सरपंच, गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे चेअरमॅन आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते माननीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचो आयज वाडदिवस. हांव वाडदिवसाचे तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. पार्सेकर सरांचे मांद्रे मतदारसंघा खातीर एक विजन आशिल्लें आनी तेंच्यांनी जेन्ना सीएम आशिल्ले तेन्ना बरीचशीं कामां मार्गाक लायली. तातूंतली कामां जी आसा ती सुरवात केल्या तेंच्यांनी. तातूंतले तुमकां थोडे सांगता. जे पारशा गांवांत इलेक्ट्रॉनीक सिटी तेंच्यांनी हाडल्या, पारशा एक हॉस्पिटल हाडला, केरी तेरेखोल हे जोडणारे ब्रिज तेंच्यांनी सुरू केले आनी मोपा एअरपोर्टाक तेन्ना क्लियरन्स मेळनासलें तर पार्सेकर सरांनी पेडणे तालुक्यात ज्या जाग्यार मोपा एअरपोर्ट जाता थंय हियरींग घेतलें आनी ताची सुरवात केली. अशे दूरदृश्टी आसलेले नेते हांच्यांनी जी कामां सुरू केली, आयज कामां सगळीं पेंडींग आसा. गेली 4.5 वर्सां ह्या मांद्रे मतदारसंघात विकास जाल्लो ना. ती जी मेजर कामां आसली, आयज भुरगे कामाक लागतले, सगळीं पेंडींग उरल्या. त्या खातीर परत एक फावट मांद्रेच्या जनतेन विचार केल्लो आसा की येता ते विधानसभेच्या इलेक्शनाक 2022च्या पार्सेकर सरान इलेक्शनाक रावप आनी तांकां 101% मांद्रेची जनता कौल दितली. हांव भिकाजी गोवेकर, माजी स्टेट एक्झिक्युटीव युवा मोर्चाचो. हांव आयज लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर गोंयचे माजी मुख्यमंत्री हेंचो आयज वाडदिवस. सराक म्हाज्या तर्फे तशेंच मांद्रे मतदारसंघाच्या युवा मोर्चा तर्फे सराक वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. तशेंच सराची येणारी राजकीय कारकीर्द ही यशाची घडो अशें देवाडे मागता. कारण तेणी दवरलेले मांद्रे मतां विजन, तसाच गोंयाक केल्लेलं सहकार्य, तेणी सांबाळलेलं प्रतिनिधित्व, परत एकदा सरान जबाबदारी घेवची आपल्या आंगार आनी निश्चितच येणारे मांद्रे मतदार लोक सर निश्चितच सरा निवडून हाडटले अशी आशा बाळगता आनी परत एकदा सराक वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. म्हाजें नांव अनिकेत केरकर, हांव मांद्रे गांवांसून. आयज आमचे सगळ्यांचे लाडके मांद्रे मतदारसंघातले आनी गोंयचे एक ज्येश्ठ लिडर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर यांच्या वाडदिवसा निमित्त तांकां हांव समस्त मतदारसंघातल्या युवा वर्गातर्फे शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक खबर आसा की फाटलीं 5 वर्सां जालीं मोठ्या संख्येन युवा वर्ग पेडणे म्हालांत तशेंच समस्त गोंयान युवा वर्ग नोकरे खातीर रावला. आनी 2017 पयलीं सरान जे प्रोजेक्ट्स हांगासर प्रपोज केल्ले आनी त्या प्रोजेक्टांची वाटचाल लायिल्ली आनी त्या प्रोजेक्टांचेर म्हाका दिसता ह्या 5 वर्सांक खरें म्हणचें जाल्यार ते कंप्लीट जावन युवा वर्गाक भरपूर प्रमाणात नोकऱ्यो मेळटल्यो आसल्यो. त्यो जावंक ना. आयज सरकार सुद्दां खंय तरी अनावन्समेंट करता की 10,000 नोकऱ्यो दितले म्हणून. तेच्या व्यतिरिक्त हे प्रोजेक्ट जर सरकारान मार्गी लायिल्ले जाल्यार हांगासर भरपूर नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो आसल्यो आनी पेडणे म्हालांतलेच न्हू इतर बाकीच्या तालुक्यांतले हांगासर भुरगे येवन नोकरी करतले आसले. म्हाका दिसता सराक वाडदिवसाची परबीं दिता आसतना हांव तेंच्या फुडल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता, कित्याक जे प्रोजेक्ट्स हांगासर उरल्या ते सरान आपल्या फुडल्या कारकिर्दीन पूर्णत्वाक व्हरच्यो आनी युवकां खातीर खास करून नोकऱ्यांच्यो प्रोविजन्स करून दिवच्यो. सर, सगळ्यात पयलो प्रश्न म्हाजो, कशें आसा तुमी सध्या? फोर्थ सगळ्यात पयली एक गजाल की मातशें पयलीं म्हाका हात दिया नाल्यार लोकांक कितें दिसतलें जाणा, जस्ट इमॅजीन न्हू, ही खरी इंटरव्यू चल्ल्या आनी म्हाज्या आयुश्यांतलो सगळ्यात पयलो असो एक योग आसा की हांव खंयच्या एका राजकारण्याची हांव खरी हांव मुलाखत घेता. सो सर, सांगपाचें म्हणजे लोकांक सुद्दां, मांद्रे वासी न्हू तर अख्खे गोंयचे लोकांक सुद्दां आयकपाक कुतूहलता आसतली की गोंयचे माजी मुख्यमंत्री हांचो म्हणजे शिक्षण, बालपण कशें कितें, म्हणजे तुमचे आई बाबा कितें करताले आनी तुमचें शिक्षण खंय जालें, बालपण कशें, खंय तुमचें कॉलेज बी कितें तुमी सांगूं शकता आमच्या विवराक? हांव जन्मांत पार्सेकर घराण्यांत जी जॉयंट फॅमिली आसली. म्हजो काका कैलास वाशी गणपत पार्सेकार हो फॅमिली हेड, म्हजो बापूय दुसरो आनी तिसरो आनी एक काका जगन्नाथ पार्सेकर. जॉयंट फॅमिली असल्यामुळे
जे बेनिफीट जॉयंट फॅमिलीचे मेळटात ते हांवें पुरेपूर घेतल्यात अशें म्हाका दिसता. म्हणजे म्हज्या वडिलांचें निधन हांव 3 वर्सांचो आसतना जालें आनी हरमल सारक्या गांवांत, त्या काळचो हरमल गांव जो तुटलेलो सगळी कडल्यान, त्या गांवांत जल्मल्लो हांव 3 वर्सांचो. पूण देव खंय एका वाटेन जर देवान कितें तरी अन्याय केलो जाल्यार दुसरे वाटेन भरभरून दिता. म्हाका 2 काका आनी खास करून जे थोरले काका तांकां मूल बाळ नासलें आनी त्यामुळे म्हजी जबाबदारी कळत नकळत तांचेरूच पडली. आनी शिक्षण सुरवातीची प्राथमीक शाळा ही आमच्याच घरा समोर आमचोच वंशपुरुशाचें ल्हानशें मंदीर, तातूंत 1ली, 2री, 3री, 4थी उगड्यारच. म्हणजे मास्तर येतालो तो सकयल 4 लायनी मारतालो. थंय पयल्या लायनी, दुसऱ्याक, तिसऱ्याक, चवथ्याक. हे सर 1970 हें अदमास. हय हय. मांडी मोडून बसप, एक फळो आसलो, एक पुडवेकार गुरुजी येतालो. म्हणजे सगळ्यांचो वर्ग एकच आनी ह्या वर्गांत 4 उब्यो लायनी. पयलेक आसतना ह्या लायनीक, दुसऱ्याक आसतना ह्या लायनीक. आनी दररोज वता आसतना पाड्यांची परिक्षा आसताली. जेणे उत्तर करेक्ट दिलें तो दुसऱ्या दिसा पयलो बसतलो. म्हणजे आमच्यात एक कॉम्पिटिशन आसली आनी त्यामुळे पाडे बिडे बरे पाठ जाताले. 1ली ते 4थी. 5वी ते 6वी, 5वी ते 7वी हांव एक कुशीकच्या गांवांत कामुलकर हायस्कूल म्हणून, जो कामुलकर तेन्ना MLA आसलो. मागीर ताचें तें स्कूल बंद पडलें. पूण एक 3 वर्सां हांव थंय शिकलां. आनी मागीर हांगा शिक्षणाची बरी वेवस्था ना, फुडलें शिक्षण ना. ह्या दृश्टीन म्हज्याच काकान इनिशिएटीव घेवन म्हापशां बिराड करून म्हाका आनी म्हज्या घरांतलीं जी भावंडां, चुलत भावंडां अशीं एक 4-5 जाणां, आमी म्हापशां मागीर 8वी पासून 11वी तेन्ना ती हांव म्हापशां शिकलो. जनता हायस्कुलांत 1 वर्स आनी उरलेलीं 4 वर्सां, 3 वर्सां ही म्हापसा हायस्कुलांत शिकलो. काका म्हणजे गणपत पार्सेकर, ज्यांच्या नांवान आयज हांगा शिक्षण संस्था चलता. शिक्षण संस्थेचें जे एक कॉलेज आसा, एक कॉलेज आसा. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, तांकां हांवें त्या इन्स्टिट्युशनाक हांवें ताचें नांव दिलां. म्हणजे तुमचे बाबा, तुमी 3 वर्सां आसतना संवसार सोडून गेले. पण काकाच्या रुपान एक पाल्य रूप, म्हणजे काका पाल्य रूप तुमकां तेंच्यांनी सांबाळ केलो. हांगा बाबा जरी गेले तरी काकान तुमचो सगळो सांबाळ केलो. तांकां हांव मागीर बाबाच म्हणूंक लागलो. म्हणजे सगळ्याच फॅमिलींत भुरगीं जीं आसलीं, म्हणजे धाकट्या काकाची भुरगीं सुद्दां ताका बाबाच म्हणली. सो सर, तुमचें मागीर कॉलेज शिक्षण मागीर कॉलेज शिक्षणा खातीर हांव धेंपे कॉलेजीन गेलो, पणजे गेलो. BSc जातकीर तो पर्यंत म्हापशां जेन्ना आमी दवरले, आमकां शिकपाक दवरले, त्याच वर्सा काकान म्हज्या हरमल पंचकृशी शिक्षण मंडळ नांवाची संस्था हरमल गांवा खातीर काडली. हरमल गांव, हरमल नांव घातलें, पूण हरमला पुरती सीमीत न्ही, हरमल पंचकृशी म्हणजे सरावंडींग. सो हरमल पंचकृशीचो फावंडेशन स्टोन खंयच्या वर्सा? 67 आमकां म्हापशां शाळा सुरू जाली आनी थोडी जुलय म्हयन्यान, 1 म्हयन्यान बीन अशें करून 1967 हरमल पंचकृशीचो शिक्षण मंडळ फावंडेशन स्टोन पडलो. आतां तुमची आनी एक जो मेन बाजू म्हणटा हांव ताका, राजकारण ही तुमची मेन बाजू अशें म्हणीत ना. हांव तुमकां मानता की तुमी फर्स्ट तुमी टिचर, मागीर तुमी एक पॉलिटिशियन, अशें आमी तरी मानतात. म्हाकाय बरें दिसता अशें कोणें समजलो की. सो जर हरमल पंचकृशीचे बद्दल आतां सद्या तुमचें हांगा बांदकाम चालू आसा आनी ह्या वाठारांत येदी व्हडली शिक्षण संस्था ही उबी दिसता आमकां, पण तेजो फाटलो जो कितें इतिहास आनी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरीन ज्यो घडणुको आसतल्यो तेजेरूय तुमी उजाळो दिवचो. ही आतां स्कूल आतां हें तुमचें आसा पळय हांगा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आहा न्हू, इट्स स्पॅनिंग इन अ व्हेरी बीग एरिया. म्हणजे हाचो सुरवात कशी जाली सर? तशी हांवें वदळ म्हटल्या प्रमाणे ह्या संस्थेचो फावंडर चेअरमन हो म्हजो लेट अंकल गणपत पार्सेकार. सुरवातीक गांवांतली सोसायटी आसली तेचोय तो चेअरमन आसलो, कशी धान्याची सोसायटी. आनी गांवांत रेजोल्युशन घेवन 2-2 पयशे किलोचेर, 3 पयशे किलोचेर धान्याचेर अशें ऑफिशियली कलेक्ट केले. लोकांक डोनेट करी सारके लोकां कडेन पयसो नासलो. आनी सादारण 18,000 रुपया तेन्ना जमले 67. आनी ते 18,000 आनी तातूंत हाणें कितें घालून
थंय एक 3 खोलयांची इमारत बांदली आणि बाकीचे वर्ग हे ह्याच्या घरान ताच्या घरान कोणाच्या सालान कोणाच्या रांदच्या कुडीन अशें चलताले. मागीर दरम्यान गांवांतल्याच काही नागरिकांनी एक 52 लोकांनी एक 40 मिटर 60 मिटर 32 मिटर अशी एकठांय असलेली अशी एक तुकडो एक 2,000 स्क्वेअर मिटरची जागा ही संस्थे खातीर दिली आणि सादारण 90 ते 94 अशी ग्रावंड प्लस 3 स्टोरीड बिल्डींग थंय पालयेच्या रस्त्याचेर जाली. तातूंत आमकां हायर सेकंडरी करपाक जाली. म्हणजे ग्रावंड प्लस 3 स्टोरीड बिल्डींग म्हणजे आमकां तेन्ना आकाशाक हात लागलेल्या भशेन जालो. तातूंत प्रायमरी पासून प्री प्रायमरी पासून 12वी पर्यंत वर्ग चलताले. पूण फुडें फुडें थंय ग्रावंड ना हेची जाणीव जाली आनी म्हजो काकाच आसतना सादारण 20 वर्सां पयलीं ही जागा सरकारची आमकां त्या वेळार रेट 61 रुपयान मिटर दिल्लो. त्या वेळार तो जमनीचो बूम बीन जावंक नासलो आनी मनोहरबाब पर्रीकार ताका इन्स्ट्रुमेंटल आसलो. हांव एक्चुअली 5,000 मागी आमी पण ताणें म्हटलें घेतले जाल्यार सगळी 25,000 जी आसा ती घेवंक जाय आनी ते आमी जमीन ही घेतली. जमीन घेवन तशें येदो कॉम्प्लेक्स डेवलप करप ही तशी चॅलेंज आसली. जमीन घेता आसतना काकान संस्थेच्याच नांवार घेतली हरमल पंचकृषी शिक्षण मंडळ. आपल्याय घेवंक ना आनी म्हज्याय घेवंक ना म्हणजे एक्सक्लुझिवली ही संस्थे खातीरच आसूंक जाय म्हणून. आनी फुडें काकाचें निधन जालें 2005. ताच्या नंतर हांव त्या काळान आमदारूय आसलो. 2000 सादारणपणे 10 बीन अशें आमी हो कॅम्पस डेवलप करपाक सुरू केलो. पयलो ग्रावंड सुरू केलो. मागीर ही इश्कोला खातीर प्रमुख ही बिल्डींग बांदली. एक आमी जे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय सुरू केलें BSc BEd आनी BA BEd युनीक अभ्यासक्रम ताचे इंटग्रेटेड अभ्यासक्रम. ती बिल्डींग सादारणपणे म्हजो काका जेचे सगळे सेविंग्स ताणें वील करून म्हाका दिले तेची भाटाबेसां म्हाका दिली. ताचे हांवें सगळे सेविंग्स त्या बिल्डिंगेक वापरल्यात. ताच्या शिवाय आमी लोन 90 लाख घेतला. आमी फारीक करतात वेळार पूण ती बिल्डींग ही ताच्या खुस्तार म्हणजे सादारण आनी त्यामुळे कॉलेजीक आमी नांव गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन दिलां. म्हणजे हरमल पंचकृषी शिक्षण मंडळच गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन. त्या कॉलेजान त्या इन्स्टिट्युशनान वी हॅव स्टुडंट्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट. There is not a single panchayat in Goa or not a single municipal area in Goa which is not represented in our institution. म्हणजे आतां ती जी जुनी बिल्डींग आसली ग्रावंड प्लस 3 स्टोरीची बिल्डींग तातूंत मागीर हायर सेकंडरीच उरलेली. त्या हायर सेकंडरीक थंय भुरग्यांक 11वी 12वीचे एडोलसंट भुरगे वय 16, 17, 18 आनी त्यामुळे तांकां खेळूंक जागा ना, बागडपाक जागा ना, मौज मजा करपाक, नाचपाक, खिदळपाक, व्यायाम करपाक आनी त्यामुळे ह्याच कॅम्पसांत आमी आतां तिसरी फुडली इमारत बांदपाक जी घेतल्या जी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाल्या आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या गतीन आमचें काम चालू आसा येणाऱ्या एक म्हयन्या 2 म्हयन्यांत आमी तिचें उद्घाटन करतले आनी प्रत्यक्ष एक्चुअल क्लासीस जेन्ना सुरू जातले त्यो क्लासीस त्याच इमारतीन सुरू जातले आनी ताका लागून फ्रॉम नर्सरी टू ग्रॅज्युएशन आमचे कडेन ह्या कॅम्पसांत ह्या सगळ्या कॅम्पसांत 1800 विद्यार्थी अंदू आसात आनी सादारणपणे स्टाफ 190 आसा. त्यामुळे सगळे 1990 लोक ह्या कॅम्पसांत आसात. अत्यंत शांत सुशेगाद आमचो डिसिप्लिन्ड क्रावड आसता. अंदूच आमी हांगा पेवर घालून घेतल्यात. योजना अशी आसा की सकाळचे प्राणायाम आनी योगा ह्या पॅन्डेमिकांतसून लक्षांत आयले की ह्यो गोश्टी आतां प्राधान्य दिवंक जाय म्हणून आमी टिचर्सांक सगळे एक म्हयन्याचें प्रशिक्षण दिलें आनी सगळेच जाण आतां रेग्युलर आपापल्या घरा करतात आनी येणाऱ्या काळांत ते विद्यार्थ्यां भितर इम्प्लिमेंट जावंक जाय. एक बऱ्यो ज्यो जिवनशैली ह्यो फुडल्या समाजाक पावूंक जाय जाल्यार हांगासरल्या शिक्षकांनी त्यो व्हरूंक जाय. ह्या प्रयत्नांतसून आमचें इन्स्टिट्यूशन आसा.
सर शैक्षणिक संस्थेच्यान म्हणजे तुम्ही सामके यंग आसतना हरमल पंचक्रोशीचो फावंडेशन स्टोन पडलो आणि हरमल पंचक्रोशी कशी आयज घडली हें तुमी सांगलें आमकां. तुमी राजकारणान कशें कितें आयले हो एक सामको कुतूहलाचो भाग म्हणजे खंयच्यान सुरू जाली कशें कितें. 17 गांवांनी आमचे शाखा आसल्यो त्या वेळार आनी सगळे म्हणजे पंचायती न्हय गांव म्हणून जे आसात रेव्हेन्यू विलेजीस अशी 44-45 आसात. ह्या सगळ्यांनी आमचे उत्सव जायत त्या वेळार. संघाचें काम करत आसतना मागीर वेलेंकर सरा कडल्यानूच एकूण संघा कडल्यानूच प्रस्ताव आयलो की गोव्यांत भारतीय जनता पक्षाचें काम हें नेटान जावंक जाय आनी त्यामुळे संघान काही लोक दिवचे आनी तातूंतसून हांव श्रीपाद भाऊ नायक जे केंद्रीय मंत्री आसात आनी राजन नार्लेकार अशें आमकां तिगांक सादारण 1989 तुमी BJPचें काम करा म्हणून सांगलें. ताच्या नंतर 1-2 वर्सांनी मनोहरबाब पर्रीकाराक संघान मुक्त केलो. म्हाका दिसता 89 ती एक म्हाका थ्रील अजुनूय हांव सांगपाचो मोह टाळूं शकना. म्हजें घर हें स्टॉन्च MGPचें घर आसलें. MGPची सुत्रां म्हाज्याच घरांतसून सुरू जायत पेडणे तालुक्यांतली अशें सांगल्यार तें वावगें जावचें ना. म्हजो काका हो बऱ्यापैकी पॉलिटिशियन गांवचो 2 टर्म तो सरपंचूय आसलो. मागीर ताणें फुडें कॉन्टेस्ट करूंक ना. पूण ह्याच घरांतलो भुरगो BJPचें काम करता हें पयलीं व्हडलें दिसूंक ना. संघाचें करता BJPचें करता. पूण 89 काम सुरू करतकीर एक 5-6 म्हयन्यांनी इलेक्शन लागलें. 40 जागा लडोवंक जाय पूण आमकां 40 उमेदवारूच मेळना जाले. आमकां 11 उमेदवार मेळ्ळे आनी आमी 11 जाग्यार लडयले. भितरलो हांव एक उमेदवार आसलो. हांव आनी BJPचो उमेदवार जाता हें घर कशेंच स्विकारपाक तयार नासलें आनी त्यामुळे प्रचार करून भायरसून घरांत आयलो की बोवळ रणकंदान आनी आमचो मित्र बाब रमाकांत भाई जो आसलो तो ज्युस्त हें बरें मॅनेज करी. एक ग्रूप म्हज्या काका कडेन धाडी दररोज आनी काकाची तकली हें जाय आनी मागीर हांव येय पर्यंत हांव येतकीर तें सगळें उगडें. मागीर हांवें निर्णय घेतलो की हांवें काकाक सांगलें की हांव इलेक्शना पुरतो. म्हाका खबर आसा की इलेक्शनाचो आउटकम कितें आसा तो. पूण आमकां तो विचार हांगा ह्या भुमीत वाडोवपाचो आसा. BJPचें बी ह्या भुमीत रोवपाचें आसा. ताका खतपाणी घालचें आसा. आमी पडटले हें खबर आसा आनी आमी केन्ना तरी पूण ह्योच विचार घेवन आमदार वयाच्या 60व्या वर्सा 65व्या वर्सा जातले. पूण जातले हें मनाशी आसलें आनी त्यामुळे हांगाच्यान हलपाचें ना. म्हाका त्या इलेक्शनाक एक सुटकेस भरून कपडे घालून घरांतसून भायर सरचें पडलें. इलेक्शन जालें त्या दिसा हांव परत वापस आयलो आनी मागीर आउटकम कितें इलेक्शनाचो आसा हो खबर आसा. म्हजें डिपॉझिटूय जप्त जाल्लें. सगळें आमचे 11 जाणांचें इलेक्शन डिपॉझिट जप्त जाल्लें. सर सुरवातीक तुमी कोण कोण आसले सर म्हणजे RSS BJP हांगा जे रुजयले म्हणटा. हांव श्रीपाद राजेंद्र आर्लेकार हे 3 जाण. हय. मागीर अनेक जाण दिले. मागीर मनोहरबाब पर्रीकार, मागीर सतीश दोंड, मागीर अशे गोविंद पर्वतकार, सुभाष साळकार बीन मागीर 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 वाडत गेले प्रस्ताव. म्हाका याद आसा हे शिवोली चोपड्याचे पूल जे खऱ्या अर्थान पेडणे तालुक्याक जोडले त्या पुलान. त्या पुला खातीर हांवें सह्यांची मोहीम घेतलेली. 50,000 सयो तेन्ना जमयल्ल्यो. सकाळचो आमी तें टेबल घालून त्या फेरीबोटी कडेन होडयो बीन सुट्टाल्यो थंय बसताले आनी आयिल्ल्या गेल्ल्याची आमी सयो घेत. 50,000 सयांचें निवेदन जे वेळार हांव आमदार आमी कोणूच नासले. 1989 हांव पडलां. डिपॉझिट जप्त जाला. मागीर 94 म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक मेळूंक ना. आमची आनी MGPची युती आसली आनी हांगा MGPक सोडलेली. 99 म्हाका परत कॉन्टेस्ट करपाक मेळ्ळें आनी 99 म्हाका सादारण 3,500 पेक्षा जास्त थोडी मतां मेळ्ळी. त्या वेळार म्हजें डिपॉझिट वाटावलें. डिपॉझिट हांवें कमयलें. हें दिसतकीर हांव गेलो डिपॉझिट घेतलें रिटर्निंग ऑफिसरा कडलें आनी तें आख्खें घेवन हांव म्हापशां गेलो आनी म्हापशां मिठाई वाल्या कडल्यान पेडे घेतले. त्या वेळार कितके तरी
कमी कॉस्ट हे बूथ असले 33. हांवें 33 पेड्याच्यो काशी घेतल्यो आनी प्रत्येक बुथाचेर अरे पडलेलो मनीस हो पेडे वाडटा हें आश्चर्य दिसूंक लागलें. पण म्हाका तें दिसता की इट इज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्युचर विक्टरी. आनी हांवें डिपॉझीट भाजपच्या तिकेटाचेर डिपॉझीट सेव केलें. हांवें वचून काकाक म्हज्या व्हडल्या जाका बाबा म्हणटा बाबाक हांवें सांगलें की जालें म्हणजे फुडें केन्ना तरी हांव आमदार जातलों. हांवें आज डिपॉझीट म्हाजें सेव केल्ली आसा आनी मागीर 2002ची निवडणूक 3 वर्सांनी जायली तातूंत हांव जिखलो. 2002, 2007, 2012 अशे सलग 3 फावटी हांव जिखला. म्हणजे सर 2012 इफ आय एम नॉट रॉंग हय. BJP गॉट द हायेस्ट नंबर ऑफ सीट्स Yes. फॉर गोवा Yes. इन इट्स एंटायर टिल टुडेज पॉलिटिकल Correct, करियर. correct. अँड दॅट टायम तुम्ही स्टेट प्रेसिडेंट आय वॉज लिडिंग द पार्टी. सो ते तुमच्या स्टेट प्रेसिडेंटच्या अंडर हायेस्ट सीट BJPन तेन्ना काडले. म्हणजे एक 89 एक बारीक कार्यकर्तो आणि 2012 आपल्या स्टेट प्रेसिडेंटशिपच्या अंडर 21 सिटां BJP हाडून दिता लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि मागीर तेच्या फुडें आरोग्य मंत्री. तुमी कंटिन्यू. एक आरोग्य मंत्री म्हाका ताणें विचारलें तुका खंयची खंयची जाय. ताणें म्हाका म्हटलें तूं जाय ती दी पण एक म्हटलें म्हाका तूं दिवंक शकलो जाल्यार हेल्थ मात्र जाय. ओके कितें रे बाबा. हांवें म्हटलें ना म्हाका आसा हेल्थांत म्हाका कितें तरी करपाचें आसा. नॉर्मली फुडें आसलेलो PWD मागतलो हय. किंवा रेवन्यू मागतलो आसलो आनी खंयचे मोठे म्हणजे अशे ल्युक्रेटीव म्हणटा पळय ते होम बीन सामके तूं दितात जाल्यार म्हाका हें दी. पण तुमी हेल्थ म्हणजे एक्चुली किचकीट सामको हेजो विशय तो व्हेरी सेन्सिटीव आनी खूब तकली भितर फोडची पडटा तो तुमी मागलो हेल्थ.